बिल्कुल पॉसिबल है। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां मळी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स। दिनेश कावडेच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टावयल्यान जालो वाद, प्रकरण बरेच तापले। रान खाते आनी फॉरेन्सिक विभाग आमने सामने, मात दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक म्हणटात दिनेशाक मरण गव्याच्या हल्ल्या खातीरूच। मे महिन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली नीट परीक्षा रद्द, राष्ट्रीय चांचणी एजन्सीन ह्या विशींचो घेतला निर्णय। सीबीआयच्या तपासणेक करतले सहकार्य, एनटीएची माहिती। गणपती करपाक लागपी चिकण माती मेळप सध्या जाल्या कठीण। दिवचल वाठारांतले मुर्तीकार आयल्यात हुस्क्यात। फुडाराक चिकण माती मेळटली काय ना, मुर्तीकारांक पडला प्रस्न। मायणा कुट्टरी वाठारात जाले हिट अँड रन अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण। वेगान येवपी लॉरी ट्रकान दादल्याक धपको दिवन काडल्यो फुजो। पुलिसांनी घेतलो ड्रायव्हराक ताब्यांत। कोरगांव बादे वाठारांतले थळावे फाटले 4 म्हयन्यांसावन काडटात उदका खातीर वळवळे। बिलां मात येतात वेळार। सरकारान दखल घेवन उदकाचो प्रस्न बेगबेग लावचो तडीक, लोकांची मागणी। मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनात लागसरच्या रस्त्यार रातच्या वेळार चोरांचो वाडलो आंकडो। काळखाचो फायदो घेवन प्रवाशांक लक्ष साधून करता लुटमार। पुलीस गस्त वाडोवपाची थळाव्यांची मागणी। आता पळयात खबरो विस्तारान। गव्याच्या हल्ल्यात मरण पाविल्ले दिनेश गावडेच्या मरणा फाटले नेमके कारण कितें हाचे वयल्यान रान खाते आनी फॉरेन्सिक विभागा मदले मतभेद उक्ताडार आयल्यात। पोस्टमॉर्टम रिपोर्टावयल्यान दावे प्रतिदावे सुरू असून या प्रकरणात चौकशीची मागणी जोर धरून आसा। हॉस्पिशियो फॉरेन्सिक विभागाचे मुखेली दोतोर मधु घोडकेरेकर आणि दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक पत्र बरोवन रान अधिकाऱ्याचेर कारवायेची मागणी केली। मजगती रान अधिकाऱ्यानूय आपली बाजू मांडली। मात आता दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक संतोष देसाय म्हणटा दिनेश गावडे गव्याच्या हल्ल्यातूच मरण आयला। बेतोडा फोंड्या गवे रेड्याच्या हल्ल्यात मरण पाविल्ल्या दिनेश गावडे हांच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टात राना खात्यान उक्तायल्लो दुबाव पुरायपणान अशास्त्रीय आसा। हो गुपीत अहवाल उक्ताडार हाडपी राना अधिकाऱ्याची चौकशी करून ताचेर कारवाय करची अशी मागणी हॉस्पिसियोच्या फॉरेन्सिक विभागाचे मुखेली दोतोर मधु घोडकेरेकार हांणी केल्ली। हे विशीं तांणी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक पत्र बरयल्ले। उपरांत राना अधिकारी जीस वर्के हांणी आपली बाजू गोमंतकाकडेन मांडली। राना अधिकाऱ्याच्या म्हणण्या प्रमाण गवो हल्लो करतना 1-2 वार करून थांबना। अशा हल्ल्या उपरांत घटनास्थळार मोठ्या प्रमाणात चिन्हां सापडतात, मात त्या वाठारात गव्याचे पायाचे छापे, शेण वा हेर कसलेच पुरावे सापडूंक ना। दिनेश गावडेची ज्या वाठारात कूड सापडली ते ताच्या घरासावन फकत 10 किलोमीटर अंतराचेर झाडांनी वाडिल्ल्या आडमार्गाचेर आशिल्ली। दिनेश गावडेच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाचेर आमी आक्षेप घेवंक ना, पूण घडणूक थळार ठोस पुरावे सापडोंक नाशिल्ल्यान ताची चौकशी जावप गरजेचे। फकत घडणूक थळार मेळिल्ल्या पुराव्यांच्या आदारान पुलिसांनी अदीक तपास करचो अशी विनवणी आमी पुलिसांकडेन केली, अशें रानाधिकाऱ्यान स्पश्ट केले। मजगती गोवा फॉरवर्ड पक्षान ह्या प्रकरणाची गृह खात्या अंतर्गत पारदर्शक चौकशी करपाची मागणी केली। या प्रकरणातले सत्य भायर येवपाकूच जाय अशें गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी प्रशांत नायकान सांगले। दिनेश गावडे या होमगार्डाच्या मरणाचेर जे संशयास्पद वातावरण तयार जाला वा तयार केला म्हणया त्या संबंधान सरकारान ताबडतोब चौकशी करची, सखोल चौकशी करची या प्रकरणाची आणि एसटी समाजातल्या या भुरग्याक न्याय दिवचो अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्ष करता। सरकाराचे वन खाते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणटा की हातूंत भितर कितें तरी घातपात आसा म्हणटा त्या मरणा भितर, जाल्यार फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी म्हणटा की ताका गव्या रेड्याच्या शिंग तोपून ताचे मरण जालें म्हणून, म्हणजे गव्या रेड्याच्या हल्ल्याचेर ताचे मरण जालें म्हणून। आता ह्या 2 डिपार्टमेंटाच्या झगड्यामदी ताच्या अनुमान जे निष्कर्ष जो काढला त्या झगड्यामदी नाहक दिनेश गावडेचो कुटुंब सद्याक अडकल्ले आसा ह्या दोनाच्या भितर।
म्हाका दिसता की सरकारान निष्पक्षपणान ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाक जाय. खास करून जे गरीब लोक आसात, जे मागाशिल्ले आसात, तांचेर कसल्याच तरेचो अन्याय जावचो ना हाची दखल सरकारान घेवपाक जाय. हांव मागतां की दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाक हाची खास नोंद घेवची आनी जाता तितली बेगीन ह्या प्रकरणाक पुराय चौकशी करची. ह्या प्रकरणात की बाबा हे खरेंच हातूंत भितर कितें आसा, की त्या हल्ल्या भितर जाला काय आनी कितें तरी हातूंत भितर आसा, हेची चौकशी करून लोकां मुखार एक आपले जे मत आसा, लोकां मुखार जो आपलो निर्णय आहा तो जाहीर करचो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पदवी वैजकी शिक्षणात प्रवेश मिळवपा खातीर मे महिन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली नीट UG 2026 ही परीक्षा रद्द करपाचो निर्णय राष्ट्रीय चाचणी एजन्सीन घेतला. सोशल मीडियाचेर केल्ल्या पोस्टात NTAन विद्यार्थ्यांच्या हितात आणि राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्था ज्या विश्वासाचेर आदारून घेतात ताचेर हो निर्णय घेतला अशी माहिती दिल्या. पेपर लीक जाल्ल्याच्या आरोपाची पुराय चौकशी करपा खातीर सरकारान केंद्रीय तपास ब्युरो CBI कडेन धाडपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचे एजन्सींतल्यान कळयलां. ब्युरोक पुराय सहकार्य करतले आनी चौकशे खातीर जाय आशिल्ली सगळी सामग्री, नोंदी आनी मजत दितली अशें एजन्सीन सांगलें. गणपती करपाक लागपी चिकण माती मेळप सध्या कठीण जाल्ल्यान दिवचल वाठारांतले मुर्तीकार हुस्क्यांत आसात. फुडाराक चिकण माती मेळटली काय ना असो प्रस्न लेगीत मुर्तीकारांक पडला. सध्या मेळटा ती चिकण माती जाय तशी मेळना अशें मुर्तीकारांचें म्हणणें आसा. पावस लागीं पाविल्ल्यान सध्या दिवचल शारासयत मये वाठारांतल्या गणपतीच्या चित्रशाळांनी चिकण माती हाडपा खातीर मुर्तीकारांची धांवपळ चालू आसा. मये सयत दिवचल म्हालांच्या लागसर 100 चित्रशाळा आसात. चडशा चित्रशाळांनी सध्या चिकण माती हाडल्या लेगीत अंदू मुर्तीकारांनी दिवचलच्या बड्डे वाठारांतल्या शेतात मेळपी चिकण माती हाडल्या. माती फावो तशी व्यवस्थीत ना, तशेंच ती म्हारग आसा अशें मुर्तीकाराचें म्हणणें आसा. गणपती करपा खातीर चिकण माती लागता ती आता मातयेची कशी कितें आसा सध्या? पयलीं 20,000 ट्रक पडा, आता त्या जाग्यार 25,000 पडटा आनी तितकी बरी मेळना. म्हणजे आदल्या सारकी मेळना. सारकी मेळना म्हणजे आदी काडी थंयसर बंद केल्या, दुसरे कडेन काडटा. आता अंदू तुमी खंयसून हाडल्या? बिचोलसून हाडल्या बड्ड्याचो. बड्डेसून. म्हाका एक सांग, आदी पेडण्यांतल्या वारखंड गांवांत एक माती मेळटाली, आसा ती बंद केली दिसता त्या लोकांनी. त्या लोकांनी बंद केली आनी पयस पडटा न्हू, म्हारग पडा ती. आनी दाबाळे निरंकाल थंय ती मेळटा. आमकां तशीच पडा, ती एकाचेच भाडें पडा आनी आमची मावडकी शेतां न्ही ती, आमकां ती शेताक लावूंक पयशे नासले. पण आतां बंद केली दिसता. बंद केली त्या. आनी फुडें मातयेचें कितें जावंक शकता? माती ते सांगता येना न्हू, काडी नाल्यार मागीर बंद जातली न्हू. आमकां दाबळेंसून हाडूंक गावता पूण कशी वचून काडून हाती शहर व्हरोंक दिना ते. आतां हे म्हाका बड्ड्यासून तुमी हांगासर चित्रशाळा मेरेन जी माती हाडटा ताका 20-25 हजार खर्च येता न्हू. 25,000 म्हणजे म्हारग. आनी ती बी जाय तशी मेळना जाय तशी भरून मेळना आनी कमी न्हू. आनी तेजी तितली तितकी हे जायना, ती गुणाव खूब आसता. शेकारो आसता. चिकण माती मेळप आतां सामकें कठीण जाल्लें आहा. बड्ड्यान तर नात, बड्ड्यान ना, शेवटें झाड हितून ना, खूब कडेन बंदी जाल्या. ती तांबडी कशी काडल्या रेंव कशी. आमी जाय तशी चिकण माती मेळना. ती नात, पयलींची ना. म्हाका दिसता फाटल्या जाली 5-6 वर्सां पासून ही समस्या आहा. हय 5 वर्सां जास्ती. गोंयांत चिकण माती मेळप सामकें मुश्कील जाल्लें आहा. मुश्कील जालें आहा. मागीर फुडें कितें मागीर जातलें? सुद्दां मेळटा खंय. पूण फुडें आतां तुमी मुर्तीकार आसात न्हू. तेंचे आतां फुडें कशें कितें देव जाणा. आतां कितें आसा, आतां तेवटेली गुजरातची बी येता न्हू, शेडू माती आनी ती हाडपाची पडटली. ती हाडून तुका म्हारगाय जातली. गणपती लोक कितें वार्षिक गणपती म्हणटात आनी पयशे दिवपाक हें करतात जाणा. तेन्ना ती सरकारान तांकां हाडून सबसिडी दिवची. मशिनां बी दितात तशें मळपाची माती. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
वेर्णा लोटले बायपास रस्त्याचेर मायणा कुट्टेरी वाठारात जाल्ल्या भिरांकूळ हिट अँड रन अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें. वेगान वचपी लॉरी ट्रकान एका दादल्याक धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. अपघाता उपरांत लॉरी ट्रक चलोवप्यान घडणूक थळावयल्यान पळ काडली. उपरांत मायणा कुट्टेरी पुलिसांनी लॉरी ड्रायव्हराक ताब्यात घेतलो. वेर्णा लोटले बायपासाचेर म्हणजे पेट्रोल पंप आसा थंय आज सकाळी फुडें एक एक्सिडेंट जालो आनी एक लॉरीन एक मनशाक थंय मोकली आनी ताजो जीव थंय आगताक गेलो. त्या मनशाचो जीव आगताक गेलो. ताजे नंतर त्या ड्रायव्हरान थंयच्यान लॉरीच्या ड्रायव्हरान गाडये सकट थंयच्यान पळ काडली. जेन्ना मायणा कुर्तरी पुलीस स्टेशनार खबर कळ्ळी तेन्ना तांणी ही केस जी आसा ती हिट रन म्हणून रजिस्टर केली. मेळिल्ल्या पुलिसान दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे प्रमोद निशाद एज 30 वर्सां रामनगर मिर्जापूर UP हांचो हो जो डिकेज आसा हो ह्या उत्तर प्रदेशाचो आनी तो थंय मेल्लो. ताचें आयडेंटिफिकेशन तांणी फोटोन दिल्लें आसा. ताचें नांव आसा प्रमोद निशाद 30 वर्सांचो. हो एक ड्रायव्हर म्हणून काम करतालो आनी ताजे नंतर पुलिसांनी सर्वेलन्स वाडयली आनी CCTV आनी बाकीचें हें करून जो लॉरी ट्रक आशिल्लो ताका बोरी हांगा तांणी ताका आडायलो आनी ताका ट्रक सद्याक ताणें ताब्यात घेतिल्लो आसा. त्याच बरोबर ट्रकाच्या ड्रायव्हराक ताब्यात घेतिल्लो आसा. त्या ट्रकाच्या ड्रायव्हराचें नांव आसा विजय बुद्धीमंत मुंबय महाराष्ट्रा हांचो वर्सां 51. मायणा कुर्तरी पुलिसांनी सद्याक हो हिट अँड रन म्हणून रजिस्टर केला आसा आनी ताजो फुडलो तपास चालू आसा. नंतर ती खातीर मडगांवच्या नांव गौरव कोरगांवच्या बादे वाठारात थळावे फाटले 4 म्हयने सावन उदका खातीर वळवळे काडटात. उदकाची बिलां नेमान येतात पूण प्रत्यक्ष उदका पुरवण जायनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या. सरकारान दखल घेवन उदकाचो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. कोरगांवच्या बादे वाठारात फाटल्या 4 म्हयन्यासावन थळाव्याची उदका खातीर सामकी वायट परिस्थिती जाला. उदकाची बिलां मात वेळार येतात पूण नळाक उदक येना अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्या. थळावो पंच उमेश च्यारी स्वखर्चान टँकरांतल्यान उदका पुरवण करून थळाव्यांक हातूंतल्यान सुटका दिवपाचो यत्न करता. कायमस्वरुपी उपाय करपा खातीर भौशीक बांदकाम खातें आनी संबंदीत आमदारान बेगोबेग दखल घेवन हो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावचो अशी मागणी थळाव्या बायलांनी केल्या. मजगती बादे वाठारासावन फकत 100 मीटर अंतराचेर फाटल्या 3 म्हयन्यासावन दर दिसा सुमार 1000 लिटर उदक फुकट वता असोय गंभीर आरोप थळाव्या लोकांनी केला. जांबळी कडेन आतां कितले दीस जाले PWDचे कितें पायप फुटला कितें जाला कमीत कमी 3 म्हयने जाले. इतले उदीक व्हांवता कमीत कमी एक 15 ते 20 हजार लिटर सद्दां उदीक वेस्ट जाता. कोणूच रिपेर करूंक कांय ना आनी आमकां उदक येयना वयर आतां कितले दीस जाले 6 म्हयने जाले उदकूच ना आमकां. ते कितें पायप फुटला हे म्हणटा ते रेडी करून दिवपाक ना. आतां आनी म्हणटा टँकर धाडटाले आतां 15-20 दीस जाल्यार टँकरूय धाडिना. टँकर धाडटा जाल्यार हाफ टँकरूच धाडटा फुलीर धाडिना. कितें करतले कांयच ना. आमी हिंगा कितले तरी उदीक वेस्ट जाता दिसाक 15-20 हजार लिटर उदीक वेस्ट कितें म्हूण सांगता कोणूच पळयना. आनी कितले फावटी ऑफिसान वचून कंप्लेंट केला PWD साहेबाक लेटर बसून दिला आतां कोण कांय एक्शन घेयना. आमकां एक 6 म्हयने जाले आमकां उदीकूच येना. कनेक्शन आसा फक्त बील बी भरता फक्त उदीकूच ना आमकां. आनी मातशें सरकारान कितें लक्ष दिवंक जाय. आमी 10 वर्सां जालीं हांगा रावता तेन्नाच्यान आमकां एक थेंबूय उदीक ना. आनी बील आमकां पयलीं येवन आसलें 0 बील येतालें. आतां मिटर चार्जीस येता आमकां. मदीं येताले कितके म्हयन्यान 2 म्हयन्यान एकदा बारीकशे येताले. आतां ते बी बंद जाला आमकां. आतां 6 म्हयने तरी जाले आमी फक्त बिलूच भरता आनी कांयच ना. आमी कपडे बी धुवपाक आयदनां धुवपाक आमी बांयची उदीक हाडटा आनी पिवपाक आमी बिसलरी विकते बिसलरी उदीक हाडटा. आहा तो मातसो आमकां बरो आहा तो तरी आमकां मातशें उदीक फोन तरी उखलता सांगता बाबा ह्या टायमार मातशें सांगून धाडटा तरी तो शारी म्हणून तो मातशें आमकां हेल्प करता हिंगासर. जाल्यार ती कोणूच आमकां फोन उखली ना आनी कांय ना. आमगेर आतां उदकाचे खूब प्रॉब्लेम जाता. पळयात मातशें आमकां कितें तुमी सरकारांनी पळयात मातशें आनी आमचें कितें तरी करात. आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम तरी सॉल्व करात. आमकां तेन्नाच्या टायमार सगल्यांनी सांगलें उदक घालता आमी रस्तो करता लायटी घालता म्हणून सांगलें. आमकां कांयच ना सदाय अशें लायट ना आमकां आमचे रस्तो करिना आनी उदकाचे आतां प्रॉब्लेम केला. आमी कितें करपाचें हिंगा मातशें तरी पळयात तुमी. आमकां पयलीं उदक येतालें नळाक सकाळीं येतालें केन्ना सांजचें येतालें. आतां येत ना नळाक उदीक 5-6 म्हयने जाले. आमकां टँकर हाडून घालतात कोण हांगा लक्षच दिना. मातांच्या वेळार सगळे लोक येतात म्हाका घाला तुका घाला म्हणून.
आम्ही आता पंचाक फोन मारला ते सांगला टँकर धाडटा म्हणून. आता पळोवया केन्ना येता तो 2 दिसांनी उदीक धाडटा आमकां, पण तेचे पयसो घालून तो हे करता. अशें आमचे हांगा हाल जाल्ले आसा. अशें आमचे उदकाचे हाल जातात हांगा. आदी बरें येतालें, आतांच येयना उदीक. आनी आमकां आतां ह्या वाटेन लक्षय कोण घालिना आमदार आसात ते. हे पळयात म्हणटा सगळें मरून काग जाल्या तेंची. उदक ना, कितें ना. आमदार आल्लेकरा कडेन मागता आमचे एकदां उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो. तो जेन्ना निवडून येयल्लो तेन्ना आमी ताका सांगलेलें हां म्हणून तो गेलो. तेणी आमचो कायमचो हे प्रॉब्लेम मिटोवन उडोवपाचो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकार. साखळेत सुरू आशिल्ल्या सिवेज प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम गरजेचें आसा, पूण हें काम अनियोजीत आनी पालिकेक विश्वासात घेनासतना चलता अशें साखळे पालिकेचो नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन सांगता. जायत्या वाठारांत रस्ते खणिल्ल्यान थळाव्या लोकांक आनी वाहन चालकांक त्रास जाता. हातूंत मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें. पावसाळो लागीं पाविल्ल्यान रस्ते खणप बंद करचें. वायट रस्त्यांक लागून कोणाचोय अपघात जालो जाल्यार आपूण भौशीक बांदकाम खात्या आड FIR करतलो अशें प्रवीण ब्लेगन हांणी सांगलें. आयकात. हो STPचो प्रोजेक्ट जो जाल्लो आसा तेजी मागणी खूब वर्साच्यान आसा. पयलो फेज जालो बाजारांत त्या एरियात आनी खुबशे लोकांचे प्रश्न सुटले. पाणी जिरा नासलें बाजारांत. आनी हांगासर सुद्दां जेसानगराक आमची सगळ्या रहिवाशांक खूब त्रास जाताले. वर्सान वर्स तांकां सोकपीट आनी लाखांनी रुपया खर्च करचो पडटालो सोकपीट हे करपाक. त्या खातीर हांवें स्वता CM सरा कडेन पाठपुरावा केलो आनी हो प्रोजेक्ट बेगीन जावचो असो केलो. फाटल्या 3 वर्साच्यान हेजो पाठपुरावो करता. आतां 6 म्हयने जाले हें काम सुरू जालां. ताका कॉन्ट्रॅक्टर दिले पण ते कॉन्ट्रॅक्टरांक सब कॉन्ट्रॅक्टरांक वेगवेगळी कामां दिल्या. पूण तेंच्या मदीं कोऑर्डिनेशन ना. JCB घालून आतां हो म्हाज्या फाटल्यान जो खड्डो दिसता हो फाटले 5 दीस पयलीं मारला. आजून तेचेर कोण काम करिना आनी हेका आनीक 10 दीस लागतले ते चेंबर उबे करपाक. काल सांजचे वारांव हाडून वारांव घालताले तेका आनी शिमीट इल्लें घातला कोणा पाणी मारपाक. आतां एकठांय मनीस थंय ना. सो काम सामकें संत गतीन चल्लेलें आसा. कोणाचो तेचेर कंट्रोल ना. आमकां प्रोजेक्ट सामको अत्यंत गरजेचो आसा म्हणून आमी सगळे लोक उगी आसा. आनी हे जे ट्रॅफीक पुलीस हांगासर जे काम करता खरेंच तांकां सलाम मारपाचो. बिचोलीम ट्रॅफीक पुलीस सेलाक ते ट्रॅफीक पुलीस होमगार्ड बऱ्यापैकी काम करून बऱ्यापैकी रस्त्याची ट्रॅफीक सुरळीत केल्ली आहे. सकाळच्या 8 पासून रातचे 10 पर्यंत ते हांगासर आसता. आमची CMची कॉन्स्टिट्युन्सी लक्ष मातशें घालपाक जाय. आमकां विश्वासान घेयनासतना आतां हो प्लांट खंय येतलो हें खबर ना. खंय गरजेचें आसा थंय पयलीं राणे साहेबान गेले बाजारांत गरजेच्या. हांगाय गरज आसा सेकंड फेजीन जातलें म्हटलें. सेकंड फेजीक 20 वर्सां जरी जाल्यार देर आहे दुरुस्त आहे म्हणटात. आतां हांगासून म्हाका प्रताप नगरच्या फुड्यान खंय हेच ना रहिवाशी ना. न्यू कॉलनी ते एक डेवलप जाल्या ताका टायम आसा अजून. तेच्या फुडें व्हरपाची गरज. पयलीं हो मेन हायवे कंप्लीट करूंक जाय आसलो. हो मेन जो हांगासर आहा थंय रस्तो रुंद आसा. हांगा रस्तो अरुंद आसा. हो रस्तो पयलीं करूंक जाय आसलो. जो म्युनिसिपलिटीक आमकां विश्वासान घेयनासतना हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा. हेजे आतां कसो प्रोजेक्ट चलतलो कितें खंय वयतलो कितें करतलो आमकां कांयच सांगूंक ना. हांव आतां फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेता की आमचे चेअरपर्सनान आपयल्ले STPचे ते कॉन्ट्रॅक्टर येयले. STPचो इंजिनियर कोण ना तेंचे आमकां कांय प्लॅन सांगूंक ना. तर सांगूंक सोदता ते STPचे जे कोण इंजिनियर स्टाफ आहा तांकां सांगूंक सोदता की जे तुमी आतां खणला बस मनसून पावस लागीं पावलो लोकांचे जीव अशी ठेवो नाका. हे जे आतां रस्ते तुमी फोडल्यात ते सोलिंग करा. तितूर शिमीट घाला. डांबर म्हारग जाला आमकां कळटा. आतां डांबर घातले ते डांबर उरचें ना. ते शिमीट घाला. सोयीचो रस्त्याची फुडें तुमी रस्तो ऑर्गनायज करता सोयींचो तुमी चेंबर वयर दवरला. ते चेंबराचेर चडपा लागून स्कुटरीक त्रास जावंक जायना. अचानक ते 6 इंच वयर येवंक जाय. ताका स्लोप मेंटेन करा आनी असो तो सिमीट घालून ते हे करा की तो स्कुटरवालो ते चेंबराच्या दाव्या बाजूकसून ट्रॅव्हल करतलो ना की तो मत्सून ट्रॅव्हल करतलो. आमचे बाकीचे जे 4 व्हिलर ड्रायव्हर आहा तांकां त्रास जावंक जायना. तांकां जर त्रास जाले ते अचानक मदीं येयले ॲक्सिडेंट जावंक शकता मरो शकता. सो लोकांच्या जिवाशी तुमी खेळो नाका. हो रोड आहा तो मोटरेबल करा. आमी तेची पाहणी करतले. हांव स्वता पाहणी करतलो आनी तें काम बरोबर जालां काय ना तें हांव पळयतलो. आमच्या देसानगराक सुद्दां पडला लोक डेली पडटा. तुमी गुणे घालता तेजेर रोलर मारिना लोक पडटा.
क्रॉस रोड फोडल्या, लोकांच्या घरांची कनेक्शनां फोडल्या, लोकांच्या घराची कनेक्शनां फोडल्या, ते तशेंच तुमी सांडून गेल्या, ते सुद्दां परत चॅक करून ना, अशे खुबशे कंप्लेन लोकांचे आमकां रेग्युलरली येता. आनी STPचे जे आनी PWDचे जे ऑफिस आतां ते म्हणटा की PWD रिस्टोर करतले रोड म्हणून, मागीर चेंबर पुट्टे आमी करतले, मागीर बेगिना बेगीन तुमी हो रोड जो आसा तो व्यवस्थीत करचो, लोकांच्या जिवाशी खेळो नाका. जर एकूय एक्सिडंट जालो आनी एकूय मनीस पडलो खड्ड्यान त्या, जाल्यार तुमचेर FIR हांव फायल करतलो आनी तुमचेर हायकोर्टान केस हांव फायल करतलो. डेथ कॅन बी कॉम्पेन्सेटेड वीथ ओनली लायफ. तुम्ही पैसे दिवन कॉम्पेन्सेशन करूंक शकना. सो डोंट प्ले वीथ द लायफ ऑफ द पीपल. लोकांच्या जिवाशी खेळो नाका. बेगिना बेगीन रस्तो आतां मोटरेबल करा. हे काम कितें आहा खणपाचें बंद. मेर्शे वाठारांत बेकायदेशीरपणान केल्ल्या मातयेच्या भरावाची पळोवणी करतना सामाजीक कार्यकर्तो काशीनाथ शेटयेचेर हल्लो जालो. ह्या हल्लो प्रकरणात पोरणे गोंय पुलिसांनी सांताक्रूज वाठारांतल्या योगेश तिगाडेक अटक केली. दुबावित आरोपी सध्या पुलीस कस्टडीत असून ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गरमी आणि थंडसाणेच्या हवामानाक लागून गोंयात विजेची मागणी वाढल्या. 29 एप्रिलाक राज्यातली वीज मागणी 891 मेगावॅट मेरेन पाविल्ली, जी फेब्रुवारीत आदल्या 864 मेगावॅटा परस चड आसा. वाडट्या उष्णतायेक लागून एसीचो वापर वाडिल्ल्यान आनी LGPच्या उणावाक लागून लोकांनी इंडक्शन कुकिंगा खातीर वापर केल्ल्यान विजेची मागणी आनीक वाडपाची शक्यताय आसा. मे म्हयन्याच्या मध्याक ही मागणी 900 मेगावॅट मेरेन पावपाक शकता, अशें वीज खात्याचें म्हणणें आसा. पणजे भाटल्या वाठारांत सेंट फ्रांसिस झेवियर कपेला कडेन उदका पायपलायनीच्या कामाक लागून 13 आनी 14 मेक तिसवाडी तालुक्यांत मर्यादीत उदकाची पुरवण जातली. हाचो परिणाम संरक्षण खात्याची आस्थापना GMC आनी फोंडें तालुक्यांतल्या कांय भागांचेरूय जातलो. लोकांनी उदक जपून वापरचें अशें आवाहन उदका स्त्रोत खात्यान केलां. फाटले कांय दीस वीज खात्याकडल्यान तयार केले स्मार्ट वीज मिटरा वयल्यान वाद चालू आसा. वीज खात्यान अशें मिटर लावप सक्तीचें आसा, मात कांय समाज कार्यकर्ते NGOनी अशी कसली सक्ती करपाक मेळना अशें म्हणिल्लें. आतां ह्या वादाची दखल मानव अधिकार आयोगान घेतल्या. हे विशीं आयोगान खात्याच्या मुखेल अभियंत्याक नोटीस जारी केल्या. आयोगान मुख्य अभियंतो वादाच्या प्रतिनिधीक 2 जूनाक सुनावणेक हजर रावपाक सांगला. आयोगान ह्या प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेतल्या. स्मार्ट मीटर बसोवप सक्तीचे केल्यार मानवाधिकारांचे उल्लंघन जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे आयोगान म्हणला. वीज खात्याक हे विशींचो अहवाल सादर करपाक सांगला. वैजकी दुर्लक्षाच्या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन गोंय भलायकी खात्यान ह्या प्रकरणात व्हड निर्णय घेतला. गँग्रीनाक लागून 11 वर्सां पिरायेच्या चल्याचो पांय कापपाक पडिल्ल्या प्रकरणात वैजकी निश्काळजीपणाचो ठपको दवरून वाळपय भलायकी केंद्राची अधिकारी डॉक्टर यवंती गावडे हिका सेवेंतल्यान निलंबित केली. भलायकी खात्याचे संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रणब भट हांणी हे विशींचो आदेश जारी केलो. वाळपे हांगातले एका 11 वर्साच्या भुरग्याचो पाय डॉक्टराच्या हलगर्जीपणामुळे ताका काडचो पडलेलो आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की माळोली सत्तरी हांगातलो 11 वर्साचो भुरगो सायकलीन खेळटाना पडलो आनी तेन्ना तेजे मागीर तेजे फॅमिलीन उपचारा खातीर वाळपे CHCन ताका हाडले.
जेन्ना थंय हाडले तेन्ना तिथले डॉक्टर आसलेली डॉक्टर यवंती गावडे यांनी तेजेर तेका एक्सरे काडपाक पयलीं सांगलो आनी तेजे मागीर एक्सरे काडल्या नंतर तेका प्लास्टर घालपाक सांगलो. थंयचे जे कर्मचारी वर्ग आसा तेंच्यांनी प्लास्टर घातलो आनी तेका घरा धाडले. तेन्ना तांकां डॉक्टरान सांगलें की 2 दिसान GMCचे डॉक्टर येतले तेन्ना डॉक्टर थंय तुमी येवन दाखया. जेन्ना हो अपघात जालो तेन्ना 28 एप्रील आसलेलो आनी तेजे मागीर ते भुरग्याक प्लास्टर घातलो आनी ते थंयच्यान घरा गेले. मात तेन्ना तेका हाडलेले तेन्ना तेचो पांय सुजलेलो. मात डॉक्टरान तेका हात लावना अशें तेंचे घरांतलें म्हणणें आसा आनी डायरेक्ट तेका प्लास्टर घातलो. जेन्ना तो घरा गेलो तेन्ना तेजो पांय सुजलेलो आनी तेका खूब वेदना जाताली. दुसरे दिसा त्या भुरग्याक ताप येयलो तशेंच तेका उलटी जावपाक लागली. हेका लागून तेजे फॅमिलीन तेका परत वाळपय CSCन हाडले. मात त्या टायमार तेका बेगीनच GMCन शिफ्ट केले गेले. GMCन व्हेल्या नंतर तेजे उपचार खरो प्रमाणान सुरू जालो. तो प्लास्टर आसलो तेका लागून तेजे पांयाक खूब वेदना जाताली आनी जो पांय आसलो ह्यो तेजो काळो पडलेलो. डॉक्टरान थंय तेका तातडीन उपचार सुरू केले आनी डॉक्टरान 2 तेजेर शस्त्रक्रिया केल्या. मात शस्त्रक्रिया करून सुद्दां तेजो पांय वाचोवपाक शकले ना. तेका लागून डॉक्टरान लास्ट निर्णय घेतलो की तेजो पांय काडपाचो आनी लास्ट तेजेर गुडघ्या पर्यंत सद्या तेजो पांय काडलेलो आसा. तेजे फॅमिलीचें म्हणणें आसा की ही जी घटना जाली हेजेर जे वाळपय CSCन जी डॉक्टर आसलेली डॉक्टर यवंती गावडे हेजे हलगर्जीपणामुळे ही घटना घडलेली आसा. तेका लागून जेन्ना ते पांय काडल्या नंतर GMC आनी तशेंच आरोग्य खात्या तर्फे तेजी चवकशी सुरू आसलेली आनी सद्या जे सोमारा सांजचे जे हेल्थ सेक्रेटरी आसा त्यांनी तेजे सद्या निलंबनाचे आदेश काडलेलो आसा आनी तेका सद्या टर्मिनेट केलेले आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो फुडलो हेल्थ डिपार्टमेंट करत आसा. एक म्हणटा ते ह्यो जो भुरगो आसा ह्यो माळेली 70चो आसा आनी एक गरीब कुटुंबाचो आसा आनी 11 वर्साच्या भुरग्याचे जे वय आसा हे खूब ल्हान आसा आनी अशा वाडटे वयाक जेन्ना पांय काडलो गेलो वयता तेन्ना खूब भुरग्याचे फुडलें आयुश्य कितें ह्यो सुद्दां प्रश्नचिन्ह आसा आनी अशा प्रकारची घटना घडपाक जायना. हेका लागून सगळ्यांनी काळजी घेवपाची गरज आसा. वाळपयच्या गोमंतक TV खातीर सपना. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम